विसवा उपरांत तुमकां येवकार. वाडटे म्हारगाये आड 8 तारखेर गोंयच्यो सगल्यो कामगार संघटना एकठांय येवन सत्याग्रह, धरणे आनी जेल भरो करपाचे आसात. गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्साचे वांगडी क्रिस्टोफर फॉन्सेकान पणजे मिडियाक ही म्हायती दिली. गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ वर्कर्सांच्या बावट्या खाला गोंयच्यो सगल्यो कामगार संघटना एकठांय आयल्यात. कंत्राटाचेर काम करपी कामगारांपासून सरकारी कामगारां मेरेन सगळ्या कामगारांच्यो संघटना हातून आसात. म्हारगायेक लागून कामगारांचे प्रस्न आनीक खर जाल्यात. पगार वाडना, आशिल्ल्यांक नोकरेन कायम करचे सोडून नवे हाडून भरतात. कामगार संघटनांच्या एकवटान हाच्या आड आवाज काडपाचे थारायला. कामगारांच्यो 14 मागण्यो आसात, तातूंतल्यो मुखेल 9 ह्यो. कामगार संघटनांच्यो मागण्यो: किमान वेतन कायदो करचो, म्हयन्याक कमीत कमी पगार 10,000 आसचो. सगळ्या कामगारांक पेन्शन येवजण लागू करची. पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन आनी गॅस देंवोचो. दिसपट्ट्या लागपी वस्तूंच्या दरांचेर नियंत्रण दवरचें. कामगार कायद्यांतल्यान पळवाटो काडप थांबोवचें. फायद्यान चलपी सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करचें न्ही. कामगारांक कामावेल्यान काडपाचे बंद करात. भविष्य निर्वाह निधीचेर आशिल्लो व्याज दर वाडोवचो. कंत्राटाचेर कामगार घेवप बंद करचे. आसात तांकां कायम करी मेरेन सगळ्यो सुविधा दिवच्यो. कंप्युटर टिचरांक 2 वर्सांचो कोर्स करपाक लायलो, मात तांकां कायम नोकरी दिवपा वेळार सरकार फाटीं फुडें जाता. दिगंबर कामतीन हातून लक्ष घालून हो प्रस्न तडीक लावचो अशें संघटनेन मागला. Those computer teachers are weather tested teachers. They have been born into struggle, and if they are pushed to the wall, the computer teachers will again come on the road, and this time with a larger force and a larger backing. This is the government should take note. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. भलायकी खात्यांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं कंत्राटाचेर आशिल्ल्या मलेरिया हेल्थ वर्करांक सरकार अजून कायम करना. कायम करचे म्हूण ते कितलींशींच वर्सां जालीं झगडत आसात, मात सरकार तांचे चिंत पसून ना. वयल्यान नव्या लोकांक भरता. हे तिडकल्ले कामगार आतां 9 तारखेसावन परत उपासाक बसपाचे आसात. फाटलीं 15 ते 16 वर्सां जालीं भलायकी खात्यांत मलेरिया हेल्थ वर्कर म्हूण कामगार आसात. नोकरेंत कायम करचें म्हूण तांणी मोर्चे, उपास करून पळयले. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान आनी भलायकी मंत्री तांकां फक्त आस्वासनां दिवन वेळ मारून व्हरता. नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर तांचें कंत्राट सोंपता, मागीर ते बेकार. गरज पडल्यार भलायकी मंत्र्याच्या बंगल्या सामकार उपासाक बसपाचें तांणी थारायलां. आमी आयज पर्यंत जे आहा पळय ते हयसर मार्गान आंदोलन आमचें सुरू केल्लें, कित्याक कोणाकूच कांय दुखय नासतना, कित्याक एक आमकां न्याया खातीर. पूण आतां आमकां हांगा अशें दिसून येयलें की हे आम आदमीचें सरकार म्हणटा आनी आम आदमी परत रस्ते म्हणजे हे आम आदमीचें सरकार न्हू, हे पयशावाल्यांचें सरकार, हे भांडवलदारांचें सरकार आनी हे मुख्य म्हणजे खाण मार्गाचें सरकार हे दिसता. कित्याक हांकां आम आदमीचें पडोवना. तेन्ना आमी अशें ठरयलां की जर इनकेस आमकां समज परत थंयसून आमकां बंगल्या बसपाची पाळी येयली जाल्यार फुडें जें कितें घडटा आमी ते 20 फॅमिली बसतले. फुडें जें कितें घडटलें कित्याक कदाचित हात घ्यायचे हिंसक वळण लागतलें हाका. 18 ऑक्टोबराक पणजे जाल्ले बसकेंत तांणी हे खातीर सरकाराक 2 नोव्हेंबर मेरेन मुजत दिवपाचें थारायिल्लें. बेरेस्तारा तांची परत बसका जाली. तांणी 9 तारखेसावन उपासाक बसपाचें थारायलां. जर आमकां परत थंयसून बंगल्यार बसपाची पाळी येयली जाल्यार हेल्थ मिनिस्टरान आनी सीएमानूच आहा पळय ते सांबाळून रावपाचें. इतकेंच न्हू, इनकेस समज इन बिटवीन समज इलेक्शन डिक्लेअर जालें आनी आमचें काम पेंडींग उरलें जाल्यार आमी हेल्थ मिनिस्टराक आनी सीएमाक खंयच्या व्यासपीठार गोंयांत खंयच्या व्यासपीठार उबो रावन कितलींशींच वर्सां जालीं सरकारान हो मलेरिया वर्करांचो प्रश्न असोच हुमकळत दवरला. तांचो प्रश्न तडीक लागना. मात सरकारी हॉस्पिटलांनी नवे शेकड्यांनी लोक भरत आसात. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. गोंयकारांक गोंयकारपणाचो अभिमान आसा म्हूण आज हांगासरलो तरणाटो अस्मिताय सांबाळपा खातीर झगडटा. गोंयचे तरणाट्याच्या काळजांत आपले अस्मितायेचो स्वाभिमान आसा म्हूण आज युवा पिळगी भाशा आंदोलनांत रस्त्यार देवन वावुरता. अशी तोखणायेची उतरां अस्मिताय पुरस्कार भेटवण सुवाळ्यांत उलोवपी मानेस्तांनी काडली. म्हणजे परत सगळे स्वाभिमाना कडेन येता. जर आमी ह्या भुंयेचे खूंत आनी धुवो म्हणून स्वाभिमानान जगतले जाल्यार जें आमचें आसा, जें आमचें बरें आसा ताचो अभिमान बाळगून त्या पद्दतीन असो स्वाभिमान आमच्यात निर्माण जाले बगर म्हाका दिसता गोंयचो प्रश्न सुटूंक पावचो ना. अस्मिताय पुरस्कार भेटोवपाचो सुवाळो बुधवारा पणजे मांडवी हॉटेलांत जालो. राजीव नायकाक डॉ. काशीनाथ महाले अस्मिताय पुरस्कार
जाल्यार तरणाट्यांक उर्बा दिवपा खातीर अंदूच्यान सुरू केल्लो युवा अस्मिताय पुरस्कार युगांक नायकाक फावो जालो. मुळाव्या शिक्षणीक माध्यमाचो प्रस्न सरकार जो मेरेन तडीक लायना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतलें अशें दोगूय पुरस्कार जैतिवंतांनी उलोवन दाखयलें. शिक्षणीक माध्यम चळवळीन दोगांय पुरस्कार जैतिवंतांनी चलयल्ल्या वावरा खातीर प्राचार्य माधव कामतीन तांची तोखणाय केली. की तुम्ही सगळ्या लेखण्याचे अशा भालेकराक जी उतरां तुम्ही बरयतली ती भाल्याली बरयल्ली उतरां जावची आनी ती उतरां जांकां उद्देशून तुम्ही बरयल्यात तांच्या काळजा मेरेन ती पावची. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. सुनामी सायमन हे दामोदर मावज्यान बरयल्ल्या कादंबरीक लँग्वेज अँड कल्चरल फाउंडेशनाच्या विश्व कोंकणी केंद्राचो विश्व कोंकणी सर्वोत्कृश्ट कोंकणी पुस्तक पुरस्कार फावो जाला. 10 नोव्हेंबराक हो भोवमान सुवाळो मंगळुरांत जातलो. पुरस्कार कितल्या पयशांचो ते परस पुरस्कार कितलो म्हत्वाचो तें आपूण पळयता. ह्या पुरस्काराक लागून साहित्याच्या मळार कोंकणीची प्रतिश्ठा वाडल्या अशें मावजो म्हणटा. ज्येष्ठ साहित्यीक दामोदर मावज्यान कांय वर्सां फाटीं आयिल्ल्या सुनामीच्या अणभवांचेर सुनामी सायमन ही कादंबरी बरयल्या. सुनामीक लागून खारवी समाजांतल्या एका भुरग्याक जाल्ले त्रास ताचेर ते परिस्थितीन आयिल्ले प्रसंग ह्या कादंबरींतल्यान उक्तायल्यात. पयशांक लागून पुरस्काराक प्रतिश्ठा मेळटा अशें ना, पूण त्याच बरोबर कोंकणीच्या मळार मंगळूरकारांनी पर्टिक्युलरली ह्या विश्व कोंकणी केंद्रान जो पुरस्कार दवरला 1 लाखाचो ताका लागून कोंकणीची प्रतिश्ठा वाडल्या अशें म्हाका दिसता. दामोदर मावज्यान आयज मेरेन कोंकणींत कितलीशीच साहित्य निर्मिती केल्या, कथा कादंबऱ्यो बरयल्यात. ताच्या पुस्तकांक नामनेचे पुरस्कारूय मेळ्ळ्यात. तो म्हणटा ह्या पुरस्कारान साहित्याच्या मळार कोंकणीची प्रतिश्ठा वाडल्या. आनंद आसा की आपण बरयल्ल्या एका पुस्तकाक पुरस्कार मेळ्ळो आनी तो 1 लाखाचो पुरस्कार. कोंकणीच्या मळार म्हाका दिसता 1 लाखाचो पुरस्कार आनी खंय ना, साहित्य अकादेमीचो आसा. हाजो फायदो आमच्या तरणी पिळगेक मेळटा. तरणी पिळगेतले जे लेखक आसा तांकां उर्बा मेळटा की हांवें जें बरें बरयलें फाल्यां ताका पुरस्कार मेळूंक शकतात. अशी ह्या जिद्दींतल्यान बरें लेखन जावचें अशी म्हजी अपेक्षा आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी आनी सुशांत पळ. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.